नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो विकार पळोवया. 4 वरांच्यो खबरो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज लोकसभेत अदमासपत्रकी भासाभाशेत सादर केल्ल्या अदमासपत्रकाचेर उलोवप केलें. ह्या वर्साचो अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीयांक थकाय दिवपी आसा अशें तांणी सांगलें. जे करदाते आसात तांकां मान दिवपी ह्या वर्साचें अदमासपत्रक आसा. 12 लाख मेरेन वर्सुकी उत्पन्न आशिल्ल्या करदात्यांक 0% कर भरवणी करदात्या खातीर एक व्हड थकाय आसा. नव्या कर प्रणाली प्रमाण ही थकाय करदात्यांक मेळ्ळ्या अशें तांणी लोकसभेत अदमासपत्रकाचेर भासाभास करतना सांगलें. We've recognized the strength, spirit and the contribution of the Indian middle class, and as a result this budget has, under the new tax regime, come with a proposal that there will be now zero income tax payable for income up to 12 lakh rupees. So that is an average of 1 lakh rupee per month salary, which is going to be tax-free, completely tax-free. So for the salaried taxpayers, this limit technically will be even higher. At 12.75 lakhs, which is inclusive of the 75,000 rupees standard deduction, and the marginal relief that is going to be applied for the taxpayers reduces the tax burden on the marginal rise in the income beyond the limit. पेडणे तालुक्यातलो नियोजित तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटी प्रकल्प पुराय राज्या खातीर महत्वाचो प्रकल्प आशिल्ल्यान तो बेगोबेग कार्यान्वित जावचो हे खातीर सरकार वावुरता अशी जाप मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली. मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांणी विचारिल्ल्या एका प्रस्नाक मुखेलमंत्री जाप दिताले. इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो पेडण्या तालुक्या खातीर तसोच इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट आसा, कारण सरकारा खातीरूय तो इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट, कारण गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्यांनी 2M इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो प्रोजेक्ट आमकां दिल्या उपरांत जे फाटल्या कंटिन्युअसली 6 वर्सांक हांवूय फॉलोअप करता. ऑलमोस्ट थंयसर 14 जाणांक सुमार प्लॉट अलॉटमेंटूय जाल्या. इवन दो थंयसले जे बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जावपाक जाय ते बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें कंप्लीट जाल्लें आसा. फक्त कनेक्टिविटी खातीरूच प्रॉब्लेम जाता, कारण सरकाराक कितेंय करून ह्या 6 म्हयन्याच्या भितर तो रोड जो कनेक्टिंग रोड आसा पळय, वीच इज 4 लेन रोड फ्रॉम द NH66 टू इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो कंप्लीट करपा खातीर आयजूय सकाळी स्पीकर सर म्हणजे ऑनरेबल MLAन इनिशिएटिव्ह घेतलात, पण हांवूय पर्सनल त्या लँड ओनरा कडेन उलयलां आनी तेणी कन्सेंट दिता म्हणून सांगलां. एके वाटेंतल्यान कन्सेंट आनी उरलेलो लँड एक्विजिशन जे येता त्या एप्रील म्हयन्यांत आमी हेजे टेंडरूय फ्लोट करता आनी पावसांतले 2-3 म्हयने जे आसा पळय न्ही हो बेजीक रस्तो तयार करपाक मेळटलो. म्हणजे ऑक्टोबर पर्यंत रोड हो टेंटेटिवली करचो अशी आमची अपेक्षा आसा आनी तो जातलो अशें हांव हे बाळगिता. ह्या प्रकल्पा खातीर गरजेचे मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिवपाच्या हेतान कुशळटाय उदरगत केंद्राची स्थापणूक जातली अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलें. हांव 2M इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो प्रोजेक्ट आमच्या ITच्या अंडर आसा. ITची जे चेअरमॅनूय हांगासर आसा. हांव एकदां पर्सनली थंय विजीट करून अलॉंग विथ अवर IT मिनिस्टर, IT आनी इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर, पेडण्यातले दोनूय आमदार विजीट करून थंयसर आमकां जर फायर स्टेशन शिफ्ट करपाक जाताच, कारण आमचे आसलेले फायर स्टेशनूय बी तशें थंय जाता जाल्यार थंय शिफ्ट करता. आनी थंयसरलें स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर हें येता त्या जुनांतल्यान, म्हणजे एड्युकेशनल इयर जेन्नाच्यान सुरू जाता तेन्ना थंयसर जेका स्किलिंग करपा खातीर जो आमी कन्सेप्ट स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग म्हणजे थंयसर एक 2-3 कंपनी ऑलरेडी रेडी जाल्यात. तांकां लागपी ह्युमन रिसोर्स मॅनपावर जी जाय पळय न्ही ताजें स्किलिंग आमी ह्या जुनांतल्यानूच सुरू करता. म्हणजे 1 वर्स आमकां ट्रेन केल्या उपरांत सुरू जायना फुडें ते ह्युमन मॅनपावर जो आसा ताका यूज करपाक जातलो. म्हणून स्कील डेव्हलपमेंटचें सेंटर ह्या जुनाक सुरू करता. राज्यातली प्रलंबित मुणकार प्रकरणां सुटावी जावची हे खातीर अशा प्रकरणांची प्राधान्यान सुनावणी घेवन दावे निकालात काडचे अशे निर्देश संबंधित मामलेदारांक दिल्यात अशी जाप येणावळ मंत्री अतानासियो मोन्सेरात हांणी आयज विधानसभेत दिली. मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी ह्या विशयाचेर विचारिल्ल्या प्रस्नाक ते जाप दिताले. There has been clear direction to the revenue from the revenue department to all the mamladars. As far as the limit adjustments to 3 per case scheduled hearing for every 10 days. Designate special mamladars to exclusively handle Munkariyal cases. Conduct hearing on Saturdays for fast disposal. Prioritize cases pending for over 3 years to day-to-day hearing. Now, since there is no sunset clause,
there are around 2,500 some odd cases were there. Out of 2,500 cases, I'm talking from 2022 till date. From 2022, there were 2,500 odd cases. We had disposed of 2,300 cases. Then again, there were additional 1,800 odd cases which are going on. Since there's no sunset clause, because cases keep on coming. या विषयाचेर उपराशिल्ल्या उपप्रश्नाक जाप दितना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मुंडकाराच्या घर नंबराचेर गरजेच्यो सगळ्यो घर सुविधा घेवपाक मेळटात अशें सांगून घराच्या 3 मिटरा भितर प्रसाधन घर बांदपाक कोण आडोवपाक शकना अशें स्पश्ट केलें. आपल्या सरकाराचेर विश्वास आशिल्ल्यान मुंडकार केशी वाडल्यात अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सांगलें. मुंडकारियल एक्टाच्या नुसार मुंडकारियल डिक्लेरेशन फायनल जावच्या पयलीं सुद्दां तेका उदका खातीर लायटी खातीर हे तेका डायरेक्टली म्हणजे तेजें एन्सिस्टर घर आसा पयलीं पासून वेगळी एनओसी घेवपाक वचपाची गरज ना. खरें म्हणजे तेजी एक्चुअली तेका आसलेल्या तेज्या हाऊस नंबराचेरूच सरकार तेका लायट आनी उदक दिता पयलीं पासूनच. मुंडकारियल घर जर तेजें पयलीं पासून आसा जाल्यार तेका कोण आडयता? आडोवपाकूच शकना. मुंडकारियल डिक्लेरेशन जावप ही मागीरची गजाल आसा. तेका तेज्या पंचायतीचो नंबर आनी हेजेरूच लायट आनी उदक आमी कंटिन्युअसली दिता. तेका आनी वयल्यान तेजें हाऊस थंयसर एन्सिस्टर हाऊस तेजें दाखयल्लें आसा. मुंडकारियल डिक्लेरेशन जावपाक जाय म्हणून रावपाची गरज ना हाच्या खातीर. मुंडकारियल डिक्लेरेशन तेका तेजें हाऊस परत रिनोवेट करपाक जाय बांदपाक जाय जाल्यार मागीरचो विशय आसा. विदीन द 3 मीटर जर आसत ओके तेणी टॉयलेट बांदला आसत जाल्यार तेका कोणूच कांयच करूं शकना. नोटीस काडली तेका विदीन द 3 मीटर आसा म्हणून तूं रिप्लाय दी तेजो टॉयलेट कोण म्हणूंक शकना. विदीन 3 मीटर्स 3 मिटराच्या घराच्या बाउंड्रीच्या भायर जर तो बांदता आसत 3 मिटराच्या घराच्या भितर जर आसत टॉयलेट तो बांदता आसत ताजो तो रायट आसा. कारण मुंडकाराचो रायट तेका लायट आसतली उदीक आसतली टॉयलेट आसतलें. तो आनी तें बी तेजें जशें सांगलां तशें इट इज ओरिजिनल मुंडकाराचें घर. ओरिजिनल. राज्यांत सुरू आशिल्ल्या कॅसिनो कडल्यान प्रलंबीत दंडाची रक्कम वसूल करपाची प्रक्रिया सुरू आसा आनी सरकार ती रक्कम वसूल करतले अशी जाप मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी ह्या विशयाचेर प्रस्न उपस्थित केल्लो. सरकारान गेमिंग कॅसिनोर नेमूंक ना. ऑफशोर कॅसिनो बेकायदेशीरपणान सुरू आसात. तपासणी जायना असे आरोप युरी आलेमांव हांणी केले. This government had appointed a commissioner for commercial tax to be the gaming commissioner. Full time appoint karung na gaming commissioner. However, Speaker sir, I charge that these casinos are not permitted, but they are operating under live gambling law. Live inga gambling चलता. Speaker sir, आज ह्या सरकारा कडेन हांव विचारपाक सोदतां जो कमर्शियल टॅक्स कमिशनर आहा ही कॅनॉट कंट्रोल द सेस जे हे आहा एका फूल टायम गेमिंग कमिशनर कित्याक ना. आनी LAQ 2A डेटेड 30th जुलाय हो प्रश्न जेन्ना आमकां उत्तर मेळ्ळें हिंगा इट इज फर्निश्ड दॅट 4 ऑनशोर कसिनो एक्शन म्हाका दिसता कंप्लेन येयल्ल्यो इलिगल थिंगा गॅमलिंग चलता म्हणून. चान्सीस कसिनो, विन ग्रँड 7 कसिनो, ओशन 7 कसिनो आणि बिग डॅडी. पण तेच हाटल्या हिंगा केस इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन म्हणून आमकां जाप दिल्या. फ्रॉम 24 केस इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन. या विषयाचेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी विरोधी फुडाऱ्यांनी केल्ले आरोप भायर मारून सरकार कारवाय करता अशें तांणी स्पश्ट केलें. स्पीकर सर तेका हांवें सांगलें 31 मार्चा पयलीं जितके रिकवर करपाक जाय पळय न्ही तितके 31 मार्चा पयलीं करता. डिस्प्युटेड आहा तेच्यो केसीस रिजॉल्व जाल्या उपरांत तेच्यो केसीस जर सॉर्ट जाल्यो जाल्यार त्यो विदीन द केस कंप्लीट जाल्या उपरांत तांकां 3 म्हयने चडांत चड दिता. 3 म्हयने भितर तेय पयशे करता. एक्सायजा लायसन्स सस्पेंड कर म्हणजे स्पीकर सर आनी जेच्यो एक्सायजा लायसन्स आमीच हे केला तेंचे जर रुल्स फॉलो करिना जाल्यार तांचे आमकां जर गेमिंग रुला प्रमाणे तांकां बाकीचे एक्सायजा लायसन्स गेमिंग कमिशनर फुल टाइम अपॉइंट कर. स्पीकर सर अपॉइंट कर गेमिंग कमिशनर. Speaker sir, the major loophole is under reporting revenue on cheap purchases. The cheap आहात तेजेर under reporting जाता आणि ते जोरी तोरी आम्ही under report. पणजी शिगमोत्सव समितीवर
शनिवारा पणजे आयोजित जाल्ल्या भव्य चित्ररथ रोमटामेळ लोकनृत्य वेशभूषा सर्तीचो निकाल सोमारा पत्रकार परिशदेत समितीचे कार्यकारी अध्यक्ष मंगलदास नायक, सचिव शांताराम नायक, कार्यकारी सदस्य किशोर नार्वेकार आणि हेर वांगड्यांच्या हाजरीत जालो। चित्ररथ सर्तीचे 75,000 रुपयांचे पहिले इनाम दुर्गाभाट फोंडेच्या त्रिवेणी कला संघाक, रोमटामेळ सर्तीचे पहिले इनाम शिरोडेच्या श्री मंडलेश्वर मानगुरू शिगमोत्सव मंडळाक जाल्यार लोकनृत्य सर्तीच्या 25,000 रुपयाचे पहिले इनाम सावयवेरेच्या सख्या हरी पथकाक फावो जाले। वेशभूषा सर्तीच्या वरिष्ठ गटात 20,000चे पहिले इनाम सिद्धेश मराठे हाका जाल्यार ल्हान भुरग्यांच्या गटात 5,000चे पहिले इनाम कियान नायक हाका फावो जाले। चित्ररथ आणि रोमटामेळ सर्तीतल्या पहिल्या 3 जैतिवंतांक धेंपे ग्रुप ऑफ कंपनीज कडच्यान अनुक्रमे 15 आणि 10,000ची अतिरिक्त इनामां फावो जाली। श्री मांगूर शिगमोत्सव समिती शिरोडा गोवा। सेकंड प्राइज असा आवेडेकर समाज बोरी। थर्ड प्राइज असा सुयोग शिगमोत्सव मंडळ आडपय। फोर्थ प्राइज असा डोंगरी शिगमोत्सव समिती डोंगरी आणि फिफ्थ प्राइज असा कुचडे काकोडा शिगमोत्सव मंडळ कुचडे। कन्सोलेशन प्राइज असा त्यांच्या तुमकां दिता। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।